कॉन्ट्रॅक्ट बेसिसाचेर कालय सांगले हांवें परत एकदां सांगता ज्या तरेन एक 100 पोस्टा खातीर कॉन्ट्रॅक्च्युअल पोस्टा खातीर जेन्ना 4-4 हजार भुरगे येता अँड दॅट टू पर्टिक्युलरली ओन्ली फॉर द पर्पज ऑफ नर्स हातल्यानूच गोंयांत जी आज अनएम्प्लॉयमेंट आसा ती दिसून येता. म्हज्या कोतान काल आमी जेन्ना पळयलें आमी तेन्ना लायनीक रावली ती लाचार जाल्ली भुरगीं पळयली आमी आनी शेवटी दनपार पर्यंत आमी ज्या ज्या लोकांक कितें पावपा सारकें तें करून गेले पण 1,5-2 हजार परती गेली की आनी होपूच ना म्हणून. म्हणजे गोंयचे जे यूथ आसा तो आज इतली परिस्थिती अशी जाल्या की गोंयच्या युथाची की आज तांकां होपूच ना असो जाला की जॉब मेळटलो काय जॉब मेळचो ना म्हणून ही परिस्थिती आसा आज. आनी सरकारान कित्याक ह्या भुरग्यांक लाचार करून दवरल्या तें म्हाका कळना. सो म्हाका दिसता एक गजाल क्लियर कट सरकाराक कळपाक जाय की कालच्या इन्सिडंटांतल्यान कळून येता की गोंयान अनएम्प्लॉयमेंटाची परिस्थिती कितें जाली ती. कारण एक पर्टिक्युलरली स्पेसिफीक नर्सीच्या पोस्टा खातीर जेन्ना 4-4 हजार भुरगीं येता तेन्नाच तुमकां दिसून येता की आज गोंयांत जॉबाची परिस्थिती कितें आसा. हांवें परत कालूय एकदां सांगता आमी सांताक्रूज सारखे एका पणजेच्या लागसार असल्या कॉन्स्टिट्युएन्सीन भोंवता आसतना जेन्ना आमी लोकां कडेन वता तेन्ना दिसून येता की प्रत्येक घरान एक भुरगो तरी अनएम्प्लॉयड आसा. एज्युकेटेड वर्साक 10-10 हजार ग्रॅज्युएट भायर सरता हांकां जॉबूच ऑपॉर्च्युनिटी ना. आय एम नॉट सेइंग गव्हर्मेंट शूड क्रिएट गव्हर्मेंट जॉब बट इंडस्ट्रियल पॉलिसी चेंज करून IT पॉलिसी अश्यो वेगवेगळ्यो ज्यो पॉलिसी गव्हर्मेंटाचो चेंज करपाक जाय आनी जॉब क्रिएशन जावपाक जाय. पण फाटलीं 10 वर्सां ते जाल्या कशें तरी दिसना. ही आतां ट्रान्सपरन्सी कितें म्हणून आसा ते काल ती इंटरव्यू जाला ते कालची ट्रान्सपरन्सी आनी कसली आसतली रे बाबा. भितर 100 पोस्ट 4 हजार भुरगे येतातले म्हाका निमायश 1000-1,500 रावले बाकीचे गेले थंयचे वाजून भुरगीं ती. तांकां एका दिसा भितर तूं कसो म्हणून तूं तांच्या इंटरव्यू घेतलो. ते वाळपय खातीर काय कोणा खातीर ते वाळपय खातीर साखळे खातीर काय आनी कोणा खातीर ते खबर ना. पण कालापूरकार खातीर ना पणजेकारा खातीर ना ते आनी बाकीच्या गांवां खातीर ना. त्यो कोणा खातीर आसा त्यो म्हाका दिसता सरकाराक आनी चीफ मिनिस्टराक आनी हेल्थ मिनिस्टराक खबर आसतलें. कारण ज्या तरेन ती फार्स चलिल्लो इंटरव्यूचो तो फार्स पळयत जाल्यार दीस इज अ फार्स नॉट जस्ट ऑन आस इट इज अ फार्स ऑन गोवा अँड गोवन यूथ अँड दोज पुअर. आय पीटी दोज भुरगीं ती चलयां भुरगीं आशिल्लीं तांचे आवय बापूय आमकां मेळिल्ले. तो म्हाका सांगता आपूण लाखांनी खर्च केले म्हणून पोटचें म्हणून आनी परिस्थिती अशी न्ही की व्हडले लोक ते लाखांनी खर्च केले भुरग्याक शिकोवपा खातीर. भुरग्याक ह्या आशेन शिकयलें की ते भुरग्याक जॉब मेळटले म्हणून. पण स्पेसिफिकली ट्रेन्ड स्किल्ड जो आसा नर्सी सारको जो पोस्ट तोय जर अवेलेबल ना जाल्यार आनी उरना कितें गोंयाचें. आनी म्हाका फ्युचर ऑफ गोवन यूथ सिम्स टू बी इन डेंजर. कारण ज्या तरेन जशें म्हणलें तुमकां 10-10 हजार वर्साक जेन्ना ग्रॅज्युएट येता हे 10 हजार लोकांक जॉबूच नाल्यार रावतले खंय वतले खंय. सो गोंय सोडून वचचें पडलें खंय तरी बॉम्बे बेंगलोर ना जाल्यार परतो पोर्तुगीज पासपोर्ट घेवन लंडन आनी लंडनाक गेले हे म्हणटा लंडनाक गेले म्हणून तुमी. लंडनाक आमचे भुरगे वता कित्याक ते कोणाक दिसना. ही वायट परिस्थिती आसा गोंयची.